We have organized for the villagers who are having a lot of problems, health issues. So it is a specific camp to start with, so that they can get the specialized consultation from the doctors. So it is just starting. We can go ahead for the even the kids also in the school. We have already done this MMU, which is taking care of the old age people at their doorsteps, and we are giving the free medicines also, and it is just beginning, I must say. We will be contributing more to the villages. आमच्या गांवांत जायत बरो वावर करता, जायती वर्सां जालीं, 5 वर्सां जालीं. तेंगे मोबायल वॅनीन आमच्या रुरल एरियाज आहा तितून तेंचे फ्री मेडिकल फॅसिलिटीज दिता लोकांक, आनी जायतो लोक फायदो काडटा. ह्या पार्ट ते फूल विलेजीक हो प्रोग्राम घडून हाडला, आनी हो प्रोग्राम जायतो लोकांक हिंगा जायतो लोक एकठांय जालोलो. सगळे लोकांक आनी आनीकूय लोक येतलो तांकां हेजी फॅसिलिटीची माहिती आमी तांकां विचार सगळ्याक सांगल्या, त्या प्रमाणे लोक येयत आहा. म्हजें नांव तृप्ती गांवकर. हेल्पेज इंडिया NGO ज्याच्या खातीर हांव काम करता. हो NGO आसा तो सिनियर सिटिझना खातीर स्पेशली रन जाता. आमचे गोवान 4 युनिट्स चलता. एक आसा तो पर्वरी, एक आसा तो पेरनेम, एक म्हजो ऑफिस आहा तो वेर्ना युनिट, आनी एक आसा तो पोंडा. हे बेजिकली आमी फ्री सर्विसीस, मेडिकल सर्विसीस दितात, आनी ऑल ओवर गोवा जितल्यो एरियाज आसा, तालुकाज आसा ते फूल कवर केले वतात. सेकंडली आमचे सगळे एमएचन ब्लड टेस्ट, शुगर एटलिस्ट आनी हिमोग्लोबीन, आनी म्हाज्या युनिटान फूल ब्लड टेस्ट केले वतात. थर्ड थिंग फिजिओथेरपी बी दिली वता आमी, जेंकां प्रॉब्लम आसता, खंयच्या फिजिओथेरपी जाय पडटा तांकां. आजकाल खूब एक्सपेन्सीव आसता फिजिओथेरपी, सो आमी ती फ्री प्रोवायड करता.